एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? सांग बरे आसा. टाइम झाला असा 12. आता ब्लॉग स्टार्ट करता. एक्चुअली झाली कितें सकाळी न्ही आमची युट्यूब फॅमिलीन कॉल केले की ती आमगे आज येवपाची आसा म्हणून फ्रॉम चांदर ती आमगे येतली आमकां मेळपाक. ती फाल्यां वयता खंय UK. सो ती येतली तिची वाट पळयतालें हांव. अजून ती येवंक ना. सो म्हटलें ब्लॉग स्टार्ट करूया. आणि काल न्ही हांवें ब्लॉग करूं नासलेलें. जस्ट खबर ते हांवें काल सगळें ऑर्गनायज केला. सगळें ते म्हणजे पार्सल हांवें ऑर्डर बीन केल्ले पळय सगळें आयले. सो सगळें काल न्ही सगळे कपडे बीन सगळें हांव ऑर्गनायज करतालें. जशें म्हाका जाता तशें हांवें केला. तुमकां दाखयतलें हांव मागीर कशें जालें मागीर तुमी कमेंट करून सांगात. कबड ऑर्गनायज करून आतां मातशें म्हणजे फ्री अशें स्पेशियस दिसता. आनी गच्च कपडे भरताले. सो ताका लागून न्ही काल अशें कांय ब्लॉग करूना हांवें. सगळें हांवें ते सेट करून दवरलें. म्हाका न्ही मागीर लॉक काम कर जायना. ते कॅमेरा सेट कर हांगा सेट कर तुमकां आनी कितें दाखयतलें. ओके ताका लागून ओके. सो शिव तें लॅपटॉपाक करता. खंय गेलो हाय. सो शिवता म्हटलें म्हाका मातशें हेल्प कर मातशें व्हिडिओ काडटा. ती आजून येवंक ना. ती येयली की हांव बारीकशें क्लिप घेता. इफ ती कम्फर्टेबल आसल्यार हांव व्हिडिओ काडटा नाजाल्यार ना. ओके मागीर आयज जेवणाक कांय ना दाळ केला. बिटरूट भाजी करतलें हांव. तें तुमकां हांव शेअर करता मागीर. ओके सो तुमकां हांव दाखयता कबड हांवें कशें सेट करून दवरला तें. ओके चला. सो हांव दाखयता तुमकां म्हणजे काल अशें हांवें कांय अशें व्लॉग करूं ना. काल म्हाजें हें सगळें येयलें पार्सल. ओके सो आनी 2 आसा दाखयता राव. सो तुमकां सांगलेलें न्ही 400 रुपीज ते 6 येता म्हणून आनी 2 उरला. सो हांवें न्ही अशें कपडे न्ही भितर घालून दवरला. जाल्यार कितें जाता खबर आहा तुमकां खबर आहा कपडे म्हाजे खूब आसा. आनी एकाचे वर अशें धरून न्ही जेन्ना आमी सकयल्ले कपडे काडटा पळय वयले सगळे कपडे पडटा. सो आतां हांवें कितें केलां जे म्हाजे ते टॉप्स बीन आहा पळय शॉर्ट टॉप्स मागीर जीन्स पॅन्ट बीन ते आतां हांव घालना. कित्याक आतां प्रेग्नन्सीन टायट घालूंक जायना न्ही. तर सगळे न्ही हांवें फक्त टॉप्स आहा शॉर्ट टॉप्स आहा पळय ते हेतून दवरला. हे पळयात दाखयता तुमकां. सो हेतून न्ही हांगासर 2 आसा 1 1 2 हितून न्ही फक्त म्हणजे शॉर्ट टॉप असले जे आतां हांव घालना. शॉर्ट टॉप्स बीन आतां घालचे ना हांव मागीर. सो ते बेश्टे कित्याक हांगा दवरूंक जाय ताका म्हटलें अशें बॉक्सान घालून दवरया जाय तेन्ना आमी काडूंक मेळटा. सो हें आतां हांव घालचें ना. सो अशें हांवें शॉर्ट टॉप एक बॉक्सान कुर्ता हितून दवरला हांवें सकयल्ले हितून म्हणजे कुर्ता सगळे. आनी एक ते अनारकली बी आसलेले माडे ते सगळे न्ही हांगा दवरले हितून. आनी हितून आहा ते हितून थोडे आहा. आनी हितून न्ही जे हांवें बेंगळुरूसून साडी बी हाडलेले पळय ते हांवें शिवूंक ना अजून ब्लावज ते सगळे न्ही हांगा दवरला हांवें. सो अशें न्ही अरेंज करून दवरला. आनी हांगासर हांवें धाकटेशें स्पेस सोडला कितें कपडे बीन हँगरां लावन दवरपाक. हेंय सारकें लॉंग आसा सो लॉंग न्ही जावचें ना. सो हांवें ताका मातशें शॉर्ट करून अशें दवरला. सो म्हाका हें वर्थ दिसलें अशें ना. हय तर तुमकां सांगता हांव अशें तुमी अरेंज करून दवरा पळोवपाकूय बरी दिसता. कांय ना व्हडलेशें वयले काडपाचें आनी हांगा दिसता खंयचे कपडे आहा असो दिसता पळयात. सो हे काडात आनी यूज करात. सो तिथे स्पेसूय उरता. हांगासर स्पेस उरले जाय कितें दवरूंक मेळटा. आनी हें सगळें हांगासर हांवें सगळें म्हाजे इनर वेअर बीन हितून इनर वेअर मागीर हांगासर टॉवेल ओके आनी सॉक्स जे न्यू सॉक्स बी आहा पळय सगळें हांगा दवरला. ओके अशें सो बरें पडटा. हें म्हाका पडले 500 1 2 3 4 5 बॉक्स येयले. आनी असले म्हाका पडले 400 6 येयले. हांव तुमकां लिंक धाडटा. लिंक हांव घालतलेच ह्या व्हिडिओ सकयल न्ही हांव लिंक घालतलेच. इफ कोणाक जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करात. हें घेतलेले दुबय वयताना थंडी खाता म्हणून हांगा खंय तशें आहा. आतां लंडन गेलें तर घालया शिवनात. देवा खोकली आयली. पळोवया हें आतां केन्ना घालपाचें पळोवया. हें दुबय वयताना घेतलेलें. दुबय तर इतली थंडी पडलेली तेन्ना आमी गेले तेन्ना. आतां हांगा खंय थंडी पडटा हांगा गरमी. आनी हें दुबय वयताना घेतलेलें. हें तें हांवें घातलें हांगासर. ओके हें जालें. हें हांवें अशें अरेंज करून दवरलां. ओके हें सगळें आमी कित्याक लागून केलां आतां एक न्यू मेंबर येवपाचें आहा तेजे कपडे दवरपाक जागो ना म्हटलें करया म्हटलें. सो हें जालें म्हाजें. आनी मम्मीक हांवें ऑर्डर केल्लेलें पळयात मम्मीचें साडी. मम्मीचे चड कपडे ना म्हणटा आपले चड कपडे ना खंय. सो तिणें आपले साडी बीन घातले थोडें तिचें मॅक्सी चुडीदार बीन हांगा घातला. आनी हें आसा न्ही हें आतां येवपाचें बेबीक जे भयणीन येताना घेवन येयल्ले जे माडी बी आसता पळय तो कपडो बीन तो सगळें ते सगळें घेवन येयल्ले तेणे आसलेले. सो सगळें न्ही हांवें ना हितून ना पळय हितून न्ही मम्मी सगळें न्ही पळय चादर बिदर दवरला जे आमी डेली यूज करना. सो बेबीचे न्ही म्हाका दिसता हांगा दवरला आसता पळयता हांव. ओके सो हें सगळें न्ही आतां न्यू बेबीक आतां येतले
म्हणजे एकूच कडेन दवरलें न्ही बरें पडटा नाल्यार न्ही स्वच्छ पडटा खंय खंय कितें आहा तें. सो हें सगळें भयण येताना घेवन येयल्ली तेडे आसलेलें आनी तें म्हणपालें आपूण वॉश करून हाडला तूं आनी वॉश करनाका म्हणपालें. सो हें सगळें रित्विकाचें हांवें ताका दिलेलें चिनू खातीर तें परत घेवन येयलें की हांगा गर्मेन हें थंडेक बरें हांगा गर्मेन खंय. आनी हें माडी म्हणटा पळय हे माडी थोडे भयणीन शिवलेले घराडे असले असले जायत न्ही. सो आनी असले आनी हांव हाडचें ना खूब आहा तें खूब म्हणजे खूब आहा म्हाका दिसता एक 10 तरी आसतले. सो पुरो आनी कॅप बी सगळें रित्विकाचें हांवें ताका दिलेलें ताणें म्हाका परत दिलें. सो दवरला आनी सॉक्स बीन आसले तेडे प्लस ते मिटन्स बीन खूब आसा. सो आनी प्लस म्हाका म्हाजें हो हें यूज करूंकूच ना कित्याक खबर इलास्टीक न्ही सामकें टायट आसा म्हणजे बरें आहा तेन्ना यूज करूंकूच ना. आनी म्हाका युट्यूब फॅमिलीन न्ही खूब जाणांनी दिला. सो आनी हाडचें ना हांव हेंच घालतलें. कितले म्हूण घालतले तेमी मातशें व्हडले केमी जालें तें वेस्टूच हाडून काय फायदो ना. सो हे सगळे बेबीचे कपडे बीन हे पळय असले बिसले आहा आसलेले तेडे थंय घेवन आयिल्ले ते हे सगळें न्यू न्यू आसा. सो म्हटलें आनी पळोवया आतां सद्याक कांयच हांव ऑर्डर करना मागीर 7 मंथ बीन इशूनात 7 मंथ लागतलो पळय सप्तक तेन्ना कितें जाय पळय तें हांव ऑर्डर करतलें. म्हटलें एक बेबीचें आहा पळय एकूच कडेन दवरया मागीर आनी सोदपा नाका. सो हें आनी वॉश करचें ना वॉश करूंक जाय फक्त हें जे म्हाका युट्यूब फॅमिलीन दिला कपडे बीन ते हांव मागीर वॉश करतलें इतले बीन न्ही बरें डेटॉल घालून वॉश करतलें. सो अशें न्ही तुमी कबर्ड स्टोरेज न्ही हाडात आनी दवरात इतलें बरें स्पेस उरता. हांगा अर्दे स्पेस आहा कितें दवरूंक मेळटा. सो अशें तो शिवताक हांवें ऑर्डर केला शिवता आपल्याकूच ताणें ऑर्डर करून घेतला कित्याक हांवें ऑर्डर केलें ताका आवडना. सो ताका आमी ऑर्डर केला काल येयल्लें तेजें हांवें सेट करून दवरला घामान बुडलें हांगा. आतां सांगना हांवें शिवताक बरें सेट करून दवरला कटरां सांबाळून काड आनी तुका दाखयता रित्विकाचें यो. सो हें आसा रित्विकाचें. सो रित्विकाचें न्ही चेड्ड्यो एक बॉक्सान मागीर टुवालो हँकचीफ एक बॉक्सान डेली वेअर कपडे एक बॉक्सान डेली वेअर टी शर्टाक बीन एक बॉक्सान अशें बॉक्स करून दवरला हांवें जीन्स पॅन्ट ओके. सो आतां मातशें बरें पडटा काडलें अशें आनी दिलें पळय हांगासर एक अशें जाल्यार घालूंक मेळटा ओके. सो रित्विका हांवें असलें ऑर्डर केलां आनी हें सगळें सकयल हांवें लास्ट टायम ऑर्डर केलेलें. हितून सगळ्यो साडयो आसा हे साडयो म्हणजे ब्लावज शिवलेले म्हणजे घालूंक शकता तसले साडयो बीन आसा ओके. हे जाल्लें आसा आनी हे सगळें अशें वयले रित्विकाचे न्यू न्यू आहा पळय आनी जे युट्यूब फॅमिली म्हाका रित्विका दिलेले सगळें हांवें वयर काडून दवरला. हेका शिवनाका कांय सांगूंक जायना काडपाक असो ओडून काडटा अशें दवरता. आतां वॉर्न केला हांवें तांकां दोगांकूय तेका आनी बापायक चेड्याक. आनी हें आसा सो हें शिवनाकान ऑर्डर केला आपल्याक हें न्ही प्लास्टीक टायप आसा आनी बरें आसा. हे पळयात 4 येयला कितले पडले का 4 1000 कितली बरें खूब टायम लागलो ताका ओके. आनी ऑर्डर केला न्ही आतां आनी ऑर्डर करता हांगासर आनी वयतले 1-2 दवरपाक. सो हांवें कितें केलां खबर तेजें हांवें दवरला जीन्स पॅन्ट एक कडेन दवरला आनी हांगासर थोडे जीन्स पॅन्टूय आसा की हें फूल जालो आनी थोडे ते शर्टा बीन कितें आनी हें घरा घालपाक तुजें तो घरा घालता पळय तेजे कपडे चडशे कांय ना. सो अशें आतां काडटना कितें करपाचें अशें काडूंक मेळटा इफ तुका हें फूल बॉक्स उखलूंक मेळटा पूल करूंक मेळटा हय पूल करूंक मेळटा मातशें पळय पूल केलें जातलें. सो म्हाजें काम हांवें केलें सेट करून दवरपाक. हेमी कशें काडटले काय यूज करतले हें तेंच्या खातीर आसा आनी हांव ताका आनी सेट करूंक वचचें ना पुरो जालें म्हाका. सो मागीर तरी म्हाका टायम मेळचेंच ना आतां मातशें टायम आसा म्हूण सांग. आनी हें म्हाजें डेली वेअर हेका आनी हांव कांय बॉक्स बीन कांय करचें ना हे जस्ट म्हाजे डेली वेअर कपडे. आनी तितून न्ही बारीक बारीक पिलो बी आसा रित्विकाचे टायमार धाकटे आसतना हाडलेले बारीक बारीक पिलो बी सगळें आसा. आनी हितून न्ही सगळे बेडशिटां बीन आसा. सो अशें करून जाता तितलें हांवें सेट करपाचें ट्राय केलां. कितें जावं कबड धाकटें पडलें आमचें कपडे खूब आसा. सो आतां हांव म्हाजे कपडे जे म्हाका टायट जाता जायना न्ही एक पॅक करून दवरता हांव आनी भायर दवरता ती बायल येल्यार व्हरता. पिंजलेले कपडे बीन दवरना हांव पिंजले जाल्यार हांव शिवून तांकां दिता पिंजलेले दिना हांव मातशें सायडीन पिंजले बीन जाल्यार इफ म्हाका टायट जाता ते ती म्हणटा बायल आपूण व्हरता कपडे दवर आं कितें आसलें आपूण व्हरता म्हणटा. पण जेन्ना आमी दितना न्ही मातशें बरें दिवंक जाय चड हें दिवंक जायना. सो म्हाजे अशे कपडे आसा जे की म्हाका टायट जाता सो आयज थोडे हांवें दवरले भायर घेवन गेली ती शिवाचे शर्ट बी आसलेले घेवन गेली ती. सो कोणाक गरज पडटा न्ही सो अशें सो म्हाजें जाल्लेलें आहा सेट फक्त शिवानी असलें ऑर्डर करता खंय. सो लिंक तुमकां दिता खरेंच हांव बरें पडटा आतां मातशें बरी दिसता पळोवपाक. तुमकां हेज्या पयलीं हांवें दाखोवंक ना शिवनाचें हें कबड तुमी सामकी चक्कर पडटली अशी भिरण दवरलेलें दाखोवंक ना म्हूण सांग तुका थंयतलें म्हाजें कांय न्ही. सो हें आतां बरें पडलें काडलें यूज केलें. सो हांव लिंक दिता तुमी ऑर्डर करात. आनी कशें आसा आतां हांवें जे अरेंज केला पळय कबड स्टोरेज हें कशें आसा
चुकला कितें दिसता की तुमी हांवें रॉंग केला तुम्ही म्हाका कमेंट करा. त्याच्यात हांव चेंजीस करता. ओके आनी लिंक तुमकां हांव शेअर करता. ओके चला. सो हांगासर म्हाजी पळय यूट्यूब फॅमिली जुलिया चांदोरसून येयला. ओके आमकां मेळपाक आनी ती फाल्यां वयता UK. सो आयज ती कशी करून टायम काडून ती आमकां मेळपाक येयला. कितें म्हणटा Nice. Very happy to No, see you. and today बर्थडे हांवें कितें म्हटलें तूं आतां येयला न्ही हांव कितें आयज आमगे थर्सडे नॉनव्हेज बी खायना कितें पार्सल बी कितें हाडया ती खावया म्हटलें नाका म्हणटा. आपण ती आतां येवपाची आसा डिसेंबरान फूल फॅमिली येवपाची आसा तेन्ना येतली खंय तेन्ना शुअर entire family. रिकॉर्डिंग केला आतां धाकटा कितें आयज बर्थडे न्ही मडगांव रावला खंय तुमी भायर जेता खंय सो म्हटलं असं तुका बर्थडे आयज एन्जॉय करूं की बरें करून या डिसेंबर येया का आणि यांचा नंबर आसा न्ही सुशेगा तुमी या सो हांगासर न्ही पळयात बीटरूट न्ही हांवें बॉयल करून दवरला आनी हें हांवें तुमकां दाखयलेलें एमेझॉनाचो ऑर्डर केल्लें आनी हें पळयात बरें कूक जाल्लें आसा. सो आतां करया भाजी. सो भाजी करपाक न्ही चड व्हडलेशें कांय ना. 1-2 कांदे चॉप करून घेतला लसूण न्ही धाडून घेतला मिरची पावडर हळदी पावडर आनी थोडेशें सोय घालपाचें इतलें सिंपल. पयलीं आमगे न्ही बीटरूट भाजी हाडत नाले कित्याक खबर आहा खायत नाले आमी आतां खावंक जाय न्ही ताका लागून. सो बरें जाता आनी रिती कितें करता बीटरूट भाजी केलें न्ही शितान घालून जेता एटलीस्ट तें बीटरूट तरी पोटां वयता न्ही तें व्हडलें. ओके सो हें न्ही हांव बारीक चॉप करून घेता मागीर दाखयता तुमकां भाजी. आई तुमकां मेळटा आई हाय म्हण हाय. ओके सो आतां करया आमी भाजी दवरला हांगा कढाई. सो तेल घालता 1-3 चमचो तेल. आतां न्ही हें भाजी चड शिजपाची गरज ना कित्याक बीटरूट न्ही बरें शिजलेलें आसा फक्त कांदो मातशें फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां घालता लसूण न्ही अशें धाडून घेतला मातशें हांव चड ताका ब्रावन करनाका मातशें फ्राय करून घेयात. सो आतां घालता कांदे हांवें 2 घेतला. सो 1-2 मिनटांनी आमकां कांदो न्ही बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो कांदे पळय फ्राय जाल्ले आसा. आतां घालता टोमॅटो कितले घेतला 1 टोमॅटो घेतला. तुमकां दाखोवपाक विसरलें हांव यादूच ना टोमॅटो कट करपाक. सो आतां आमकां टोमॅटो न्ही बरें एक सॉफ्ट जायसर न्ही हेका कूक करून घेवंक जाय. मीठ घाल इल्लें हय. सो मीठ घातला. सो मीठ घालून न्ही आतां हें टोमॅटो न्ही मातशें सॉफ्ट जायसर न्ही आमकां हें कूक करून घेवंक जाय. टोमॅटो न्ही हांगा बरें सॉफ्ट जाल्लें आसा. आतां घाल थोडेशें हळदीचो पिठो. आतां घालता चिली पावडर जितलें तुमकां तिखट जाय त्या प्रमाणे तुमी चिली पावडर घालात. सो आतां घालता जस्ट थोडेशें गरम मसाला 1/4 टीस्पून चड घालूंक ना. ओके बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हें पळय बरें मिक्स करून घेतला. आतां घालता बीटरूट बरें शिजलेलें आसा. हें पळय दाखयता तुमकां हें पळय बरें शिजलेलें आहा. सो थोडेशें आतां घालता सोय. सो आतां हेका बरें मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात बरें मिक्स करून जाल्लें आसा. आतां आमकां ताका चड कूक करपा नाका की ऑलरेडी शिजलेलें आहा तें जस्ट धांपून न्ही लो फ्लेमीन न्ही जस्ट 5 मिनटांनी हय दवरात मागीर आमची भाजी रेडी. सो भाजी न्ही जाल्ली आसा खूब सिंपल आनी हेज्या वांगडा नुस्त्याचें हुमण बी आसूंक जाय न्ही बांगड्याचें हुमण बी बरें जाता खावपाक. सिंपल हें आं व्हडलेशें कांय ना पूण आमगेर हेंच करता. ओके हें पळय जालें जस्ट धांपून न्ही जस्ट 5 मिनटां दवरलेलें कित्याक ऑलरेडी कूक जाला न्ही तें दाखयता तुमकां. सो हें पळयात बेश्टें हय शितान जेवपाक बरें लागता हें. ओके चला तो गेला न्हांवपाक तुमकां मागीर मेळटा. तो एकदां न्हांवपाक गेलो न्ही ऋत्वीक येवपाक भायर सरना बेगिना उदकान खेळटा. ओके आमी जेयता मागीर सांजचें डायरेक्ट तुमकां सांजचें मेळटा. ओके चला. सो आतां आमी भायर सरला वचपाक हाय म्हणटा तूं मेळोंकूच ना हय. ओके आतां आमी भायर सरला वचपाक आमी वयता एक आमची यूट्यूब फॅमिली तेंच्या घरा. एक्चुली ती आमगेर येवपाची आसलेलें ती न्ही UKसून येयला आनी रिसेंटली म्हाका दिसता न्यू इयराकूच न्हू तिजें ऑपरेशन जाला पोटाचें. सो ती म्हणपाली आपूण येता म्हणपाली तुमगेर. हांवें म्हटलें तूं आनी कित्याक येता बेश्टें ऑपरेशन जाला त्रास आनी कित्याक येता. तो म्हटलें आमी येता म्हटलें तिका. सो प्लॅन केलें की आयज आमी या म्हणून इफ ती बरी दिसली जाल्यार तिका येवनी आमगे नेक्स्ट टायम. ती आसा टील 19th पर्यंत ती आहा ती. सो रिसेंटली ऑपरेशन केलां न्ही सो ट्रॅव्हलिंग करप तें बरें जायना. तो म्हटलें हांव येता म्हटलें तुका मेळपाक. ती सामकें एक्सायटेड जाला आमकां मेळपाक. तो म्हटलें आयज या म्हटलें पळयता इफ तुमी थंयसर कम्फर्टेबल आसले शूट कर म्हटल्यार हांव करतलें नाल्यार करचें ना. ओके हय एटलीस्ट फोटो तरी घेता हांव कित्याक तें बरें जायना एका न्ही
कम्फर्टेबल आसूंक जाय फॅमिली आमची. ते कम्फर्टेबल आसल्यार मात व्हिडिओ काडूंक बरें दिसता. तांकां विचारतलें हांव पयलीं. सांजचें हांगा भायर सरप म्हटल्यार विचारपाक जाय ट्राफीक पळय हांगासर. तेच एक तूं फ्रुट्स तो चिंतला कितें घेवया म्हणून कितें खावपाक बीन फुडें. ओके सो चला हांगा ते खंय ते विसरलें हांव. शिरगांव न्ही. शिरगांव तेवटेन त्याच एरियान तेवटेन खंय तरी आहा ती. जस्ट लोकेशन धाडलां म्हाका तिणें. ओके भायर सरला आमी. मम्मीकूय घेवन येवपा आली. मम्मी न्हिदलेली उठ म्हटलें. हय न्हिदलेलो उठ म्हटलें. आमी आतां न्ही लेट न्हिदतात हेजे स्टडी घेसर. एक 1 hour 1.5 वरां घेता हांव स्टडी. मागीर मातशें न्हिदता आमी. सो उठली बेगीन बेगीन रेडी जाल्यार भायर सरला आमी. हो जस्ट आत्तां येयलो. तिका सांगलेलें आमी 5 येता म्हणून 5 साडे 5 अशें. मागीर हो आत्तां जस्ट आत्तां येयलो भायर सरला. ओके डायरेक्ट तुमकां थंय मेळटा. चला ट्राफीक पळयात. सो आतां आमी येयला हांगासर मिश्र पेडा कितें घेवपाक. खंय पार्क कर तूं. पार्किंग तरी आसा थंय पार्क कर. रिचीक गेला भितर मिश्र पेडान. तो कित्याक वयता खबर आहा. तो खावपाक वयता. एक लाडू खावन येता तो दूध पेडा. ताका लागून गेलो. पप्पा म्हटलं येनाका म्हणून ताका. पयलीं हांगा पार्किंग ना खंय दवरला गाडी हाणेन. तोय धांवलो पेडे खावपाक. म्हाका कितें हाडला. तू कितें खाला रे. ताका लागून गेलो तूं. म्हाका कितें हाडला. आवय हे तांकां म्हाका कितें हाडला पळय आतां सामकें व्हडलें सरप्रायज. हे पळयात कडक रोटी. वा कडक रोटी हाडला. कितले हाडला. 3 पॅकेट 2 पॅकेट. कडक रोटी वांगडा न्ही बरें चमचमीत भाजी जाय. सादा भाजी बिजी ताका उपकार ना. बरें चिकन सुक्का मटन सुक्का कळ्ळें तुका. अशें ना हय बरें तिखट अशी भाजी असलें जाय जाल्यार तें खावंक बरें जाता. सो आमी हांगा आयिल्ली आसा. हे पळयात हाय म्हण. रितीक जालो फ्रेंडशीप हेंच्या कडेन. हाय म्हण मरे. लफता नांव सांग. I am Disha Virgo. आयकूंक ना. I am Disha Virgo. आणि तू अबे I'm Abigail Virgo. एबिगेल हेजे नांव म्हाका सारकें कळ्ळें. आणि हे आसा आमचे युट्यूब फॅमिली जेनिवी. आणि आयकता कॅमेरामॅन कॅमेरा धर मातशें. हांव इंट्रोड्यूस करता आमचे फॅमिली. सो ह्या आसा जेनिवी हजबंड जोसफ. ओके ही सगळी रावल्ली. आमी केन्ना येता म्हणून मातशें लेट पावली आमी. ऑलरेडी च्या पिले सामोसा खाले. च्या जाय काय कोल्ड ड्रिंक जाय. शिव येताना च्या पिवंक ना येयली. खबर आहा जेन्वी करतले म्हणून चाच कर म्हटलें. फॅमिली बरें उलयले आमी बसून. ओके किचन बरें व्हडलें किचन न्ही जालें रे खेळोन. जालें हेंची फ्रेंडशीप. हय जालें बरें आहा मरे. हय कितें म्हणटा सांगपाचें उलोवपाचें कितें आहा तें मनान आहा तें उलोवपाचें. आवय आमी बी हॅपी. आमी हॅपी. आमची युट्यूब फॅमिली तुमी फॅमिली. सो आतां पर्यंत जितले आमी कोणाच्या घरा गेला काजळ आसूं कितें आसूं युट्यूब फॅमिली इतले बरें आमकां युट्यूब फॅमिली मेळ्ळात की सांगू तुमकां. सबस्क्रायबर म्हणप ते सारकें जायना. आमची फॅमिली आयज ती बरी ना म्हणून हांव तिका स्पेशल मेळपा येयलें. नेक्स्ट टायम यो तूं घट्ट जालें तेन्ना. हय ते तुका हेका त्रास दिवपा नाका आसलें म्हाका म्हणून हांव येयली आयज टायम काडून मेळया म्हटलें. हांगासर केक कटींग चालू आहा. जेन्युइन पळय हांगा केक हाडला. आतां वयता आमी. रितीक हालात ना आमच्यान हांगाच रावता खंय. हांगासर कोणूच ना उलयता टायमूच कळना. चल बाय गेला. Yeah. Subscribe to enjoy your personal life. Oh, thank you. Enjoy your personal life. Thank you. So cute, yaar. Yeah. Yes. Thank you. सो पावले आमी ओदोळ. म्हटलें व्लॉग एंड करया. थंय व्लॉग एंड करूंकच ना. आमी गेल्ली कितल्यांक 7 पावली आमी न्ही. हय कळकूच ना 9 जाली केन्ना. म्हणजे इतलें उलोवप न्ही. तो जो हजबंड शिवा कडेन उलयता हांव तेजे कडेन उलयता. म्हणजे कळकूच ना टायम असो गेलो. हो खेळटालो तेंच्या वांगडा. हालात ना यो म्हटल्यार यात ना. ओके दाखयता तुमकां ताणें कितें दिलें तें. ओके फर्स्ट म्हणजे चॉकलेट. हे पळय भांगर
गोल्ड 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 करी दिसता सो फेरो रॉचर चॉकलेट सो हे न्ही डेअरी मिल्क न्ही फ्रूट अँड नट्स आसा भितर आनी भायली न्ही किटकॅट न्ही सामकी बरी लागता न्हू अशी ना इंडिया पेक्षा न्ही भायले किटकॅट न्ही आतां नाका आतां ब्रश करूंक जाय फाल्यां खा सो हे न्ही मातशें टेस्टी आसता भायले इंडिया इतलें बरें उरना किटकॅट ओके इतलें चॉकलेट जालें आनी म्हाका हे बॅग दिला आनी म्हाका ही बॅग न्ही खूब आवडलें असले बॅग ना म्हज्या कडेन हे ब्रॅड शिना पयशे भितर भरपूर जाय बॅग व्हडले आहा पयशे भरपूर जाय न्ही मागीर म्हाका घालपाक खरेंच हांव म्हाका बॅग न्ही खूब आवडले असले बॅग ना म्हज्या कडेन हे फ्रेंड ओके हो एक बॅग जालें आनी तरी पूण आनी आवडलें म्हणजे हें धाकटें बॅग धाकटेशें पर्स टायप हे फ्रेंड आनी तिने कलर बरो हाडला सामको पिंक कलर खूब आवडलें म्हाका हे फ्रेंड हितून ओके हो एक जालो आनी एक दिल ताणें पळय एक हे बेस्ट म्हणजे हांगा ATM कार्ड बीन घालपाक बीन बरें आसा बरें सांबाळून दवरतलें हांव अशें ना असलें सगळें मेळपाक आमकां नशीब आसूंक जाय आनी रितुकाक हे पळय रितुका असले हाडला शर्ट टी शर्ट हे पळय हो एक राव रे हो एक आनी पॅन्ट मातशें व्हडलें आहा सो तो घालतलो मागीर मातसो व्हडलो जावं लांब जावं न्ही ओके कितें एक्चुली बाबा आमी ताका कांयच दिवंक ना न्हू ना खूब वायट दिसलें पाप ती इतलें घेवन येयली ती आनी हांवें न्ही म्हाका सांगलेलें न्ही म्हाका हेडेक बीन जाता म्हणून सो खूब जाणां म्हाका कमेंट केलेले एक्स ब्रँड ते ऑयल लाय म्हणून मागीर हांवें तें न्ही एमेझॉनांतल्यान ऑर्डर केलें पण तिणें न्ही म्हाका एक दिला हें पळयात आनी खरेंच हांव मदीं म्हाका न्ही तकली बीन दुखताली हांव मातशें हें लायतालें पण मातशें ताका रिलीफ मेळटा थंडेक बीन बरें एक्स ऑयल ऑलरेडी हांवें ऑर्डर केला पण तिणें एक दिला म्हाका सो आनी हें एक सुपरस्टार रितिकाक जपानचं हाडला जपान तें बरयला रे जपान आनी हें परफ्यूम शिव म्हणटा आपूण तुका तें म्हाजें हें आनी ड्रेसिंग टेबल तें रॅक करता खंय आनी परफ्यूम बरें करून दवर खंय ही खूब परफ्यूम आहा न्ही ताका लागून सो म्हटलें हांवें म्हटलें रॅक कर म्हटलें हांव मागीर बरें करून दवरतलें परफ्यूम बीन आयकता कर आं जाल्यार खंय दवरतलें हांव परफ्यूम खूब आहा तें परफ्यूम हय सो एक परफ्यूम जालें आनी म्हाका तिणें एक ड्रेस दिला तो ड्रेस म्हाका खूब आवडलो हे पळयात सामको बेस्ट ड्रेस हे पळयात म्हणजे इतलें नॅक आहा तें फूल आनी हातूय मातशें लांब आहा आनी हे पळयात म्हाका हें खूब आवडलें ताका हें दिसता फाटल्यान ना पळय हें आहा ताका अशें बांदपाक खरेंच हांव जेन्ना म्हाका न्ही हे ड्रेस न्ही खूब आवडलें सॉफ्ट सामकें आं म्हणजे अशें स्वेटर टायप अशें न्ही ना खूब आवडलें म्हाका न्ही गे एक दीस तुमकां मागीर घालून दाखयता म्हाका खूब आवडलें आनी हे रितिकाक हे पळयात शर्ट आनी शिवनाथाक व्हडलें गिफ्ट दिला शिवनाथाक दिला शिव म्हणटा आतां आपूण च्या फट्टा आनी हें स्टार्ट करता कितें वायन दिला शिवनाथाक ग्रेप वाइन इट इज नो ग्रेप वायन ओके शिव आतां च्या फट्टा आनी फाल्यां हें स्टार्ट करता आनी फाल्यां आमी च्याचे वर कांय टॉपीक येवचें ना हेज्या वर टॉपीक येतले सो हे पळयात वायन दिला सो थँक्यू जेनेवी म्हाका चड आवडलें म्हणजे म्हाका तो ड्रेस खूब आवडले आनी हें पर्स म्हाका न्ही खूब आवडलें हें पळय तुका चॉकलेट आवडलें शिवनाथाक वायन आवडलें आनी कितें आवडलें नाका आसलें आमी तरी तुका कांयच दिवंक ना तूं इतलें घेवन येयलें आनी ती मातशें बरी नासलेली सांगलेलें न्ही तें ऑपरेशन केलां ताका लागून ती आमी येयल्ली गोंयान ऑपरेशन करपाक लागून आनी ऑपरेशन बरे भशेन जाल्लें आसा सो इतलें देवा कडेन मागता की ती बेगीतल्यान बेगीन बरें जावचें एक्चुली जाली ती बरी टेंशन ना कित्याक एंड टायमार ती गोंयान येयली आनी तेजे टायमार ऑपरेशन जालें सो ताका लागून ती आमगेर येता म्हणटाली न्ही सो म्हाका तें जावंक ना सो वचून मेळया म्हटलें ती ताका न्ही डॉक्टरान ट्रॅवलींग बीन करनाका म्हटलां आनी तुमकां खबर आहा न्ही परवरी रस्तो बी सारको ना सारके गाडी घेवन येयले धक्को बी बसता न्ही पोटाक ताका लागून डॉक्टरान ताका चड वॉकिंग करनाका म्हटलां म्हणजे बसून रेस्ट घे म्हटलां सो ताका लागून हांवें गेली खूब बरी मनशां ओके सामके कितें म्हणटा मोगाळ लोक तिणी बरी दिसली तांकां मेळोन ओके सो इतलेंच आनी कांय ना चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please you comment and subscribe to my Rangwai Festival. इतलें फास्ट रे चला बाय एक मेळटा
आई पळय आई कितें म्हणटा हाय न्ही गे हाय बाय कितें बाय शिव कितें म्हणटा बाय बाय हय सो आयज एक बर्थडे आसा ताका विश करतात नांव आसा आग्नेलो रिबेरो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें आनी जे कितें विश आहा पळय सगळं देवान पुराय करचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे आग्नेलो रिबेरो Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. Happy birthday. चला बाय Bye.